येवकार हांव श्वेता गांवकर. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. तर्र जावन गाडयो चलोवपी तळीरामांचेर पुलीस करतले कारवाय. लोकांक त्रास जातात अशे तरेन करूं नाकात गाडयो पार्क. गोंय पुलिसांचो उलो. गोंयांत उबो जातलो गोल्फ कोर्स. सुरू जातली फिल्म सिटी. ग्रेटर पीडीए मोडून उत्तर गोंय पीडीएंतल्यान काडून उडयतले हडफडे, नागवे आनी पर्रा. नगर आनी देश नियोजन मंत्र्याची घोशणा. सोंपली गोंयची नुस्तेबंदी. आतां नुस्त्याचो घोस्त काडपाक मेकळे गोंयकार. पूण मुळाव्यो सुविधा दिवंक नाशिल्ल्यान पारंपारीक नुस्तेकार फुर्योज. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. गोंयाक गोल्फ कोर्स आनी फिल्म सिटी उबी रावतली. नगर आनी देश नियोजन मंत्र्यान सोमारा सांगलें. तशेंच ग्रेटर पीडीए मोडून उत्तर गोंय पीडीएंतल्यान हडफडे, नागवे आनी पर्रा काडून उडयतले अशी घोशणा केली. तशेंच 16B खाला मेळिल्ले अर्ज, नव्यो शेतजमनी तशेंच खात्यान हाडपाची येवजण आशिल्ल्या TDR धोरणाचेरूय तो उलयलो. पळयात. पणजेचो ग्रेटर पीडीए मोडून घडये कदंबाच्या पठाराचें सॅटेलायट टावनशिपात रुपांतर करपाचो निर्णय आजचे बसकेत घेतलो अशें विश्वजीत राणीन सांगलें. एनजीपीडीएचो मुखेली तालिगांवचे आमदार जेनिफर मोन्सेरात आनी भागधारकांचो ह्या विशयाचेर सल्लो घेतला अशें ताणें सांगलें. First decision what we have taken is dismantling of Greater Pangin PDA, and what we have done is that we have taken out Kadamba Plateau. There I will explain to you how it will proceed, and we have taken out, once this 60-day period is over, where people will bring their objections, objection कितें आसल्यार जर कितें खंय चुकला in the process of the whole exercise that was conducted by our whole team and aided by the CTP, that 60 days period we are going to board is going to be monitoring that, and after the 60 day period from the proclamation once the proclamation is signed, those areas will then we will notify it and close that old ODP which is there. But also I want to make a mention that once that exercise is completed, the new NGPDA will look like this. It will have Kalangut, Kandulim, it will have Mapsa, it will have Panjim, Taligaon and Bambolim. Arpora, Nagoa, Parra are the three villages which are going to be removed after that period from the PD. Once the process is completed, it will be out from the PD areas. People of Goa don't want multiple PDAs, and as a result of which I think NGPDA, we are taking Madam Jennifer Montserrat fully on board. This exercise also what we are doing, we are taking her on board to be involved to see that whatever needs to be done. And apart from that, this new area, and we have taken all the stakeholders, ज्यांचे कडे डिस्कस करूंक जाय ते डिस्कस करून, आणि आमचे ओवरऑल मत from overall आमचे our leadership onwards to everyone, thought process was that we must do this exercise. 16B खाला आयिल्ल्या अर्जांचेर विश्वजितान सांगलें. कोर्टात नाशिल्ले अर्ज काडून उडयतले आनी कोर्टात आशिल्ल्यांचो निर्णय केस सोंपतकच घेतले. Most important is in the 16B, where there is a tremendous amount of ambiguity in that. It's sub judice, so I can't say much, but I can only say that out of the 6,000 and odd cases which are there are 1,222 cases which are provisionally approved. Those only will remain because the matter is sub judice, but the other 5,000 and odd cases will be discarded. They will not be considered by the board at all, so they will be thrown out, and they people based on the court decision, and since the matter is sub judice, then at a later stage we can decide what to do. There are 1,222 cases which have got provisional approval, and 253 cases I think which have got final approval but is not notified. मडगांव, म्हापसा सारकिले वेगवेगळे ODP परतून अधिकाऱ्याकडेन धाडल्यात अशें मंत्र्यान सांगलें. मंत्र्यान नव्या शेत धोरणांचेर उलयतना सांगलें, राज्यांतल्या पार्किंगाच्या प्रस्नाचेर तशेंच 200 परस चड खाटी आशिल्ल्या हॉस्पिटलांक अतिरिक्त तशेंच डबल स्टिल्ट पार्किंग दितले. TDR धोरण तशेंच गोल्फ कोर्सांक मान्यताय दितले अशें ताणें सांगलें. तांकां 30% FAR मेळटले अशें ताणें म्हटलें. So most important what we have taken today is that the ODPs of the respective ODPs that were taken by the board will be handed over back to the, as far as your Madgaon, Mapsa, Madgaon, Ponda, and will be returned back to the respective authorities.
and we are discussing with Madam Jennifer Monserrat also regarding her her ODPs, and then we will take her into confidence on all aspects, and where she will be able to play a very proactive role in seeing that these things are finalized. And in addition, what we have said is that the directions are being issued also by us to the direction that we had already discussed with him, that directions to be issued when making of ODPs, that you cannot consider in the ODPs of taking non-development slopes or low-lying areas or NDZ. And most important is that medical institutions are खातीर आम्ही extra FSI दिवपाचे ठरयल्ले आसा, and these medical institutions should be for hospitals and other such medical institutions where they have about 200 bedded hospitals. So we are saying, because being health minister, I thought that this is important. If somebody wants to come, we talk about medical tourism, but medical tourism will not come. People also have to have a provision to go vertical also, and not only buy a large amount of land in order to access FSI. So basically, these are the couple of things that we have taken. Even the farmhouses has to have this IGBC certification. Only then we will be, then they will have a total presentation. आमी कितें थरयल्लां बी local material आणि हे सगळे promote करपाक, आमी तांकां हे सगळे benefit दिवपाक तयार आहा, पण local जे कितें benefit, local whatever material is, they should actually buy this local material. We have decided that it should be all catchment areas water. It is be an organically certified project. Only it has to be no chemicals, no nothing can be utilized. If a person wants to put up a golf course, we have decided that it should be all catchment areas water. It is be an organically certified project. Only it has to be no chemicals, no nothing can be utilized. So as a result of which, all board members were very clear, and even the chamber president, Mr. Lal, was very clear that it should be certified. They should be dependent if such projects are coming on their own water source, and also recycling of water. All those things that are mandatory for green certification, those green certification, that external agency will present this case to us, to the board, and only then such cases will be taken up. We will be giving about 30% FSI to such projects if they fulfill the criteria. If anybody wants to put up a film studio, then it has to be minimum 25 acres. Again, all these, like, right from waste treatment to everything. Ezo artha itlos ha, there also we are giving them FSI, but same thing is that the green and this environment aspect has to be taken care of in a very particular manner, stringent manner. It has to come with certification from this particular organization, and if it doesn't come with a certification from the particular organization, first of all, we will not take it up in the board. Second, before giving completion, it has to again come, and that agency has to certify that they have complied to all the green norms. GOA365 खातीर पणजेच्यान अमर चावरिया. पणजेच्या रस्त्यांक घेवन आम आदमी पार्टीन गरजे भायर टिका केल्या. जेका आदी कॉन्ट्रॅक्ट दिल्ले तेकाच परत ते काम करपाक लायतलो. कोणाक सस्पेंड करप तर कोणाक ना, आपवाल्यांनी शिकोवपाची गरज ना, निलेश काब्रालान सांगले. हॉट मिक्सिंगा वयले डामर गेले जाल्यार ते काम जेट पॅचराच्या आदारान करतले, पूण ताजो खर्च त्या कंत्राटदारा कडल्यानच वसूल करून घेतले. जेट पॅच करपी मिशिनाचोय खर्च ताचेच कडल्यान वसूल करून घेतले. निलेश काब्राल एपा वयल्यान सगळे मॉनिटर करता. भिवपाची गरज ना, भौशीक मंत्री निलेश काब्रालान सांगला. जो जेट पॅचर मशीन आसा, जे जाग्यार डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियड हा भितर जो रस्तो सपोज जर रिपेर आमी केला जाल्यार रिकवरी आमी कॉन्ट्रॅक्टराक करतले, तेजे कांयच ना. पूण डिफेक्ट लायलेले पिरियड आमी हांवें इन्स्ट्रक्शन दिल्ले की ते डिफेक्ट लायलेले पिरियड तो कॉन्ट्रॅक्टरान करपाक जाय. सो सपोज जर जेट पॅचरान जर केल्लें आसा थंय, म्हाका लक्षान येना, पूण तुमी हाडल्यार हांव चॅक करता. तो पेमेंट तो त्या मिशिनाचो गव्हर्मेंट करचो ना, तो करतलो, कॉन्ट्रॅक्टर करतलो. पयरचो इशू जालो पळय तेजेर हांव मागीर प्रेस कॉन्फरन्स घेता. आपान कितें तरी स्टेटमेंट केला म्हणटा तेजेर हांव सगळे डिटेल्स घेता, कित्याक म्हज्या पयलीं गोश्टी जाल्ल्यो. पूण जे पळोवन तेकाच कितें काम दिलें अशेंय विचारतले, तेका काम कित्याक दिलें तें विचारतले. आनी म्हाजेर टिका करताले की एकूच लेयर घातला पळय. ते प्रेस कॉन्फरन्स जेन्ना हांव सांगता पळय, मे बी तेका कळना. हांवें हे रस्त्याचे पणजे रस्त्याचे बद्दल उलोवनाशिल्लो. हांव उलयल्लो वास्को लेयराचो जो उडलेलो लक्ष्मी पेट्रोल पंप, रॉय पेट्रोल पंप कडेन उडलेलो तो केलो सारको. तेका एकूच लेयर घातलो. हांव उलोवनाशिल्लो, पूण तेणें पयर प्रेस कॉन्फरन्स घेता तेन्ना हांव ते हेजेर उलयता म्हणून सांगपाक लागलो. हे क्लियर म्हाका करपाक जाय. टेंडर डबल केल्या, ट्रिबल केल्या, तेजेर हांव पळयता आनी तेजेर हांव मागीर प्रेस स्टेटमेंट मागीर दितलो. पूण जो डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियडार तो रस्तो केल्लो आसा तर तेच तो आस्मासन करूं ना आनी तेजे बापाय नांव पंजान करूं, तोच कॉन्ट्रॅक्टर करतलो. ह्या पेमेंट केल्लो आसा तेका, तेणें केला, तेका सस्पेंड करपाचें. हांव तो भाग आसा तो कंटिन्यू दवरतलो.
हेणी म्हाका शिकोवपाची गरज ना, म्हजे पद्दत काम करपाची म्हाका खबर आसा, हांव ते भशेन करता. म्हणजे गोंयचे पावसाच्या लेवलाचे पळोवन आमकां ते चलता वा चलना, कित्याक लास्टाक अकाउंटेबिलिटी जाय. ताका लागून हांवें सांगलें ट्रायल बेसीस. आतां तितून भितर जर सुटला न्ही ताका पेमेंट आज पासून 1 रुपया करूं ना. तो आमी जेन्ना पोतून मॉनिटर करतले आनी जर तो सुटला जाल्यार तेन्ना आसा तो करतलो. आतां जेट पेचर मशीन सगळ्याक भोंवता, मडगांव आसा, थंय आसा, हांगा आसा, थंय आसा, सगळे कडेन भोंवता. सो मे बी ताका नजरेक हाडलें जाल्यार तो करतलो रोखडो, ना ट्रॅव्हलिंग टायम खूब लागता. सो ते भशेन जे आसा आमी पळयतले. मे बी तो पॅच गेला आसलो मारलेली, मारतरी पॅच गेला, ताका पोतून करपाचें काम तेंचें आसतलें. आतां ते कितले दीस लागतले ते हांव आतां सांगना, कित्याक तेजें मॉनिटरींग मेकॅनिझम चालू आसा. हांव करता. जेट पेचराच्या आदारान केल्ली कामांय पिड्ड्यार जाल्यात हे काब्रालाच्या नदरेक हाडून दिले. त्या वेळार ताणें दिल्ली जाप पळयात. निलेश काब्रान पिडब्ल्यूडी घेतला पळय, जे कोण हांवें सांगलां पळय ते भशेन जातलें. मे बी कितें आसता पळय, आतां पावसान पयलीं कितें जातालें तुमी पळया मरे, प्रेस भाव आनी भयणी मरे तुमी, पयलीं ताका अकाउंटेबिलिटी नाशिल्ली. आतां अकाउंटेबिलिटी आसा. सपोज आतां गेला न्ही तेणें पोतून करपाक जाय. आतां कितें आतां हे पावसान जेन्ना पॅच काडटा पळय तेन्ना मदींच पावस पडटा आनी हो आतां एक एग्जाम्पल ते हांव तालिगांव पळयतालो की पोंदाक पायपलायन फुटली परतून आनी तो वयर परतून सोडलो पॅच. ते उदकाची पायपलायन आशिल्ली आनी उदक लीक जालें म्हूण तो पॅच सुटलो. सो असली गोश्टी आसा पळय तितून आय कॅनॉट ब्लेम दॅट पर्टिक्युलर जेट पेचर. तितून टॅक्निकल डिफिकल्टी पूण खंय तरी तूं सांगता पळय ते निलेश काब्राक लक्ष आसा. आमी तुका सांगलां न्ही म्हाजे एपाचेर मॉनिटर जाता आनी एपाचेर जी गोश्ट मॉनिटर जाता तेका ऑन सायट आसा. थोडे दीस म्हाका स्ट्रीमलायन करपाक डिपार्टमेंट टायम लागतलो, पूण हांव कितें काम करता पळय म्हाका लक्षान आसा आनी काम करून घेतलो. आनी जेट पेचरान सपोज तो सुटला तर जेट पेचरानूच करपाक जाय फ्री ऑफ कॉस्ट. ताका एकूच टायम पेमेंट जाता. रस्ते पिड्ड्यार जाल्यात हे त्या गांवांतल्या लोकांकच दिश्टी पडटात, सोडून भौशीक बांदकाम मंत्री. रस्ते पिड्ड्यार जाल्यात म्हण सांगल्यारय खंय जाल्यात असो परतो प्रस्न तोच विचारता. आयकात म्हापशेच्या रस्त्यांच्या बाबतीत काब्राल कितें सांगता तो. म्हापशाय पिड्ड्यार जाले रस्ते. खंय म्हापशे पिड्यार जाले, काय बरे रस्ते जाले, बरे रस्ते थोडे पिड्यार जाले आसतले. पावसान जातात ना, हांव येयला म्हण पिड्यार जाल्या कितें, सगळें जातात. ताका उपाय काडया मरे. गोवा 365 खातीर श्यामचारी. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. गोंयच्या रस्त्यांच्यो बातम्यो मारुतीचे शेपडेवरी सोंपून सोंपनात. पणजी गोंयची राजधानी म्हटल्यार थंय लेगीत ट्राफिकाचो घोळ पळोवपाक मेळटा. सोरो पियेवन गाडी चलोवन अपघात करप्यांचे प्रमाण लेगीत वाडल्यात. तांचेर खर कारवाय करपाचो आदेश दितले, DYSP धर्मेश आंगलेन सांगलें. पणजी ते मिरामार मेरेन सदांच गाडयांची गच्चमुड्डी. लोकांचे यो वच चडशे ह्याच मार्गांतल्यान जाता, पूण ह्या रस्त्यार लोक गाडयो पार्क करून वतात. ताका लागून ट्राफिक जाम जाता. लोकांनी ह्या मार्गार गाडयो पार्क करच्यो न्हय. येरादारीच्या नेमांचो पाळो दिवचो, रस्तो मेकळो दवरचो. ट्राफिक पुलीस अधिकारी ब्रँडन डिसोजान लोकां कडेन मागला. आयकात. ODP मार्ग न्हू, दयानंद भांडुरकर मार्ग इज व्हेरी बिजी. फूल ट्रॅफिक हांगा वयर टुवर्ड्स मिरामार येता ट्रॅफिक. आमी जायते जाल्यार लोकां कडेन मागताय टेम्पो हावसा कडेन तशेंच फुडें त्या रोडार जायते जाण गाडयेन भरलेले आसता सायडीच्यान. गाडी लायता पूण सायडीक गाडयेन आसता. आमी एक मागता लोकां कडेन हो रोड ओपन करा. हो रोड मेन कॅरेज वे फ्रॉम पणजे टू मिरामार आसता हो रोड आनी ताका लागून कंजेशन जाता हांगा. सो आमी एक्शनाक स्टार्ट केले. आमी क्लॅम्पाय मारता लोकांक. तशेंच आमचे मेनी टायम्स कितें लोकूय आमचे कडेन फोटो मारून धाडटा. सो आमी तेचेर एक्शन घेता. आमी लोकां कडेन एकूच मागता ना बसून आसूंक जायना. यू कॅनॉट ऑब्स्ट्रक्ट द फ्री फ्लो ऑफ ट्रॅफिक. ऑब्स्ट्रक्शन जाता दुसऱ्या गाडी कडच्यान जाता. ताका लागून आमी मागता लोकां कडेन हो रोड ओपन करा. हो रोड फक्त फ्री फ्लो ऑफ ट्रॅफिकाक दरा, कित्याक हो रोड मेन रोड जाता टुवर्ड्स मिरामार आनी कांपाल. जाल्यार माल व्हरपी व्हडले गुड्स ट्रक महामार्गा वयल्यान वताना गटराच्यो लोखणी जाळयो तुटिल्ल्यान ट्रक भितर रोमलो, जाका लागून येरादारी ठप्प जाली. उपरांत ताका क्रेन हाडून काडलो आनी दुसरो कोण पडचो न्हय हाका लागून तात्पुरते काम केले. ह्या सायडीच्या रोडान येतालो टू STC रोड आनी तो लेफ्टान मारतालो DV मार्गार. हांगा एक ड्रेन कवर हे भितर गेले. तेजो टायर आसलो वयर, तेज्या वेटान तो भितर गेलो ड्रेन कवर आनी ते टायर शिरकून उरलो. सो आमी आतां क्रेन घालून तो काडला आनी ट्रॅफिक मुवमेंट आतां चला. इतलें म्हटल्यार मातशें हांगा मातशी हें जाली, ट्रॅफिक जॅम जाली, कित्याक तो रोड हाफ टेम्पो भायर उरलो आनी तेजो फाटलो टायर भितर पडलो ड्रेनीन. लोडेड आसलो. आयचर ट्रक तितून ग्रॉसरी आसली. राज्यात सोरो पिवन गाडयो चलोवपी घडणुको जायत आसात, जाका लागून लोकांक आपलो जीव वगडावचो पडटा. ह्या घडणुकांक लागून पुलिसांचेर बरोच ताण आयला.
त्या खातीर पुलिसांची जबाबदारी वाडल्या। जे लोक सोरो पिवन गाडी चलयतात तांचेर सक्त कारवाय करतले। रात आनी दीस पुलीस गस्तीर आसतले। ते भायर ओव्हर स्पिडिंगाचेर लेगीत नदर दवरतले खंय। आयकात DYSP धर्मेश आंगलेक। आमच्या ॲक्सिडेंटाचे स्टॅटिस्टिक्स पळयत जाल्यार ॲक्सिडेंटाचो फिगर खूब वाडिल्लो आसा, म्हणजे जवळ जवळ इट इज +31 एज कम्पेर्ड टू द नंबर ऑफ डेथ्स वीच हॅव ऑकर्ड ड्यू टू फेटल्स। फेटल म्हणजे जे ॲक्सिडेंटान मनीस मरता ताका आमी फेटल म्हणटात। आनी पळोवपाक गेले जाल्यार ह्या वर्सा 133 फेटल ॲक्सिडेंट्स जाल्या, रिजल्टींग इन 143 डेथ्स, आनी 109 लास्ट इयर आशिल्ले, रिजल्टींग इन 112। सो +31 डेथ्स आमकां जास्त जाल्ले आसा ह्या वर्सान, वीच इज व्हेरी अलार्मींग फिगर। फाटल्या दिसांनी तुमकां खबर आसतलो एक ॲक्सिडेंट जाला, एकाच ॲक्सिडेंटान 4 लोक गेले। सो आमी पुलीस डिपार्टमेंट हॅज डिसायडेड टू कम डावन व्हेरी हेविली ऑन द पब्लीक इन जनरल, स्पेशली आमी केसीस ऑफ 185 म्हणजे ड्रंकन ड्रायव्हिंग ज्यो पळय केसी आसा हाजेर वी आर गोइंग टू कम डावन व्हेरी हेविली। वी आर गोइंग टू डू एनफोर्समेंट ऑल ओवर द स्टेट्स एट इम्पॉर्टंट जंक्शन्स डे एंड नाईट, म्हणजे दिसाचे आनी रातचे दोनूय टायमाचेर आमचे आतां एनफोर्समेंट चालू आसतले, स्पेशली फॉर ड्रंकन ड्रायव्हिंग एंड ओव्हर स्पिडींग केसीस। GOA365 खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिक्स आनी मडगांवच्यान संदीप तुयेकार। नुस्त्यांक गाबोळ्यो सोडपाक मेळच्यो म्हूण जुनाचे 1 तारखेच्यान नुस्तेमारीक बंदी घातिल्ली। ऑगस्टाचे 1 तारखेच्यान नुस्तेमारीक सुरवात जाली। बोटी आयज दर्यांत देंवल्यो खऱ्यो, पूण सुरवात तितली बरी जावंक ना खंय, बोटवाले सांगतात। कुडबण वाठारांत सरकाराच्यो मुळाव्यो साधन सुविधा मेळूंक नाशिल्ल्यान बोटकार फुर्योज जाल्यात। ऑगस्टाचे 1 तारखेक सगळे नुस्तेकार दर्यांत बोटी घालतात, पूण कुडबणांत नुस्तेकाराच्यो 50% बोटी दर्यांत वचपाक शकल्यो ना। न्हंयच्या तोंडाकडेन दर्यांत रेवेचे दोंगर जाल्ल्यान बोटी घेवन परत वचचे पडले, देखून बोटकार फुर्योज जाल्यात। आमचे कुडबण सोसायटीचे चेअरमॅन आता कितलीं वर्सां जालीं आमी सरकारा कडेन मागीत आसा की हो जो प्रॉब्लम आसा तो वन्स एंड फॉर ऑल सॉल्व करूं म्हणून, आनी ती ब्रेक वॉटर सिस्टम जी डेव्हलप करपाची आसा ती मातशी बेगीन प्रायोरिटी बेजीस कितेंय जाल्यार करून घेया म्हणून 2 वर्सां पयलीं 2-3 वर्सां पयलीं तें जावपाचें, पण खंय तरी बारीकशा कारणाक लागून कोण तरी NGO अप्रोच करता लागून कोर्टान जितीन गेलो आनी तेंच्यान तें पेंडींग उरलें। ताजे फाटल्यान आमी फॉलो अप केले, फाटल्या मंत्र्या कडेन केले, आनी आतांय आमी ते डिमांड करता की ते प्रायोरिटी बेजीस वन्स एंड फॉर ऑल ते सोल्युशन काडपाचें, बारीक मोठ्याक सगळ्या लोकांक सोल्युशन जाय तें। आतां अर्जंट असो प्रॉब्लेम जाल्लो आसा की पोरू तरी आमी एक सादारण अर्दे उदक भरतकीच म्हणजे हाफ फूल टायडाचेर आमचे बोटी येताले वताले, नॅविगेशन सादारण, पण हे फावटी अशें जाल्ले कडेन आहा अंटिल्यान अनलेस फूल टायड तेजे फूल लेवलाचेर पावना तो पर्यंत थंय बोटी येवपाचें ना आनी वचपाचें ना। आज ऑगस्टाची 1 तारीख म्हणजे आज आमचे सिजन सुरू आसा, पण आज आतां म्हणजे आमचे एक नियरली 50% तरी बोटी भायर वयताल्यो आदल्या सिजनान, म्हणजे आतां म्हाका दूख भोगता आनी इतले गांव मारून हें करून तें करून मानाय एकठांय करून हें करून इतलें करून आज नसता सुद्दां आमच्यो बोटी वचूंक जायना, कित्याक तिका सँडबार पडला। कुडबण जेटीची अवतिकाय जाल्या, स्ट्रीट लायटी पेटनात, रस्ते फोणकुलांनी भरल्यात, नुस्त्यांचे उदक तुंबले जाल्यार किडे पडू येतात। सरकारान 31 जुलय मेरेन सगळे जाग्यार घालता अशें उतर दिल्ले, पूण खरेपणी कांयच केलें ना। आयकात कुडबण बोट ओनर्स सोसायटीचो अध्यक्ष विनय तारीख। इवन म्हाका दिसता आमचे जेटीचेर पयर आमची जेटी मॅनेजमेंट कमिटी मिटींग जाल्ली आसा आनी आमी अशें आमचे फेडरेशन अशें ठरयलें की जे कितें आमकां पळय इन्फ्रा जाय किंवा जे फेसिलिटीज अर्जंट जाय 1 तारखेच्यान आमकां जे जाय ते जरी तर तांच्यान जायना कित्याक तांकां तो प्रोसिजर फॉलो करचो पडटा आनी टायम वयता, म्हणजे आमी रिक्वेस्ट केलें की आमी आमचे थ्रू ते करून घेता, जाल्यार ते म्हणटा ना तुमच्यान तशें करपा जायना, वी विल डू इट। आनी तांच्यांनी आमकां प्रॉमिस केल्लें की 31 पयलीं हे लायटी बिटी सगळें चालू करतले जेटीचेर म्हणून, पण तुमी आतां वचून पळयात थंय एक लायट चलना जेटीचेर, एक खंयचो फोन आसता भरून जालना। नुस्त्यांक गाबोळो सोडपाक मेळची हे खातीर पावसाळ्यांत नुस्तेमारीचेर बंदी घालतात। आयच्यान नुस्तेमारीक सुरवात जाली। दर्यांत ज्या वेळार नुस्तें येता तेन्नाच तें मारपाक जाय, उपरांत तें ना जाता। 15 दिसां आदीं सोलर जातीचे सुंगट दर्यांत चड प्रमाणांत आशिल्ले, उपरांत ते ना जाले। सरकाराचे नदरेक हो मुद्दो कितलेच फावटी हाडून दिलो, कसलीच हालचाल ना। हे अशेंच चलत रावले जाल्यार ल्हान बोटीकारांचे कशें जातले असो प्रस्न नुस्तेमारी बोट मालक संघटनेचो अध्यक्ष जुजे फिलिप डिसोजान सरकाराक विचारला। आयकात। जेन्ना 10-15 दीस जाले हे दर्याक जायते सुंगट येयले, सोलार म्हणटा आमी ताका सोलार,
आणि स्पेशली हे सोलार सुंगट मोडा दिसांनी येता आणि जेन्ना येता थोडे दीस उरता आणि ते हुंयच्या कोस्टाक वयता ते कोणाक खबर ना वो पोत्तून चिखलान वयता तेवूय खबर ना पूण कितें आसता फायनली जेन्ना हे नुस्त्याक येयलें म्हणटकच दर्याक त्या टायमाचेर दर्याक नुस्तें येयलां तें मारूं जाय. आमी हे गव्हर्मेंटाक जाय तें सांगलें जेन्ना दर्याक नुस्त्याक येता तेन्नाच मारपाचें. ते ना जाल्यार दर्यो कितें वस सारको ओशन हे ते हुंय वयता आनी हुंयची कोस्टा वयता कांय खबर ना. जे तोंड पळोवन आमचे फिशरमॅन रावता अमक्या डेटीचेर मेवतले म्हणना फाल्यांचे कांयच खबर ना. ही परिस्थिती आमचे बोटकारांनी जाल्या. आयज जे बोट्यो आयज भायर गेल्या आयज बोट्यो वास्कोसान इवन काणकोण ते कारवार देखून पावत येयलो एक देखून सुंगट दिसती पडली. वास्को जेटीचे बांदकाम सारके जावंक ना. वेरो गेल्ल्यान लाकडाच्यो बोटी फुट्टात. गरजे वेळार बोटी दर्यांत देंवोवपाक मेळनात अशेंय जुजे फिलीप डिसोजान सांगले. आयकात. आयज ही बोट ही टायमाचेर भायर वचोंक पावोंक ना. कित्याक पावना ही टायमाचेर भायर वचोंक पावोंक ना कारण ताका जेटीर 2 दीस जाले बोट लावपाक मेळ्ळो ना. आयज तर ही बोटीक तर 2 दीस पयलीं तर लावपाक मेळलेलें आनी जर गर्दी नासली जाल्यार आयज ही बोट दर्याक वयता आसली. आयज ह्या बोटीचेर 50 सुमार 40 सुमार मनीस काम करता. ह्या बोटीचेर इतलो देसपेज आहा. आयज ही बोट एक दीस बेकार उरले लॉस. सो बोटी म्हणटा ते टायमाची भायर वचपा जाय आनी टायमाची भायर केन्ना वयतले जेन्ना जेटी तुका प्रॉपर आहा ते. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले आनी कुडबणच्यान रमेश नायक रावत. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. बाळ गंगाधर टिळकाची पुण्यतीथ पत्रकार दीस म्हूण मनयतात. गोंयांतय गोवा श्रमीक पत्रकार संघटना म्हटल्यार गोवा युनियन ऑफ जर्नलिस्ट आनी मिनेझिस ब्रागांझा ह्या दोनय संघटनांनी आपापल्या पावंड्यार 102वे पुण्यतिथी निमतान पत्रकार दीस मनयलो. पत्रकार दिसा निमतान पाटो पणजेच्या श्रमशक्ती भवनात गोवा युनियन ऑफ जर्नलिस्ट संघटनेन कार्यावळ घडोवन हाडली. ह्या सुवाळ्याक लेबर कमिशनर राजू गावसान हजेरी लायिल्ली. मानेस्तांनी बाळ गंगाधर टिळकाचे प्रतिमेक फुलां अर्पिली. इन्स्टिट्यूट मिनेझिस ब्रागांझा हॉलातूय संस्थेच्या वतीन ह्या निमतान प्रश्नमंजुषा सर्तींतल्या जैतिवंतांक इनामां भेटोवपाचो सुवाळो घडोवन हाडलो. ज्येश्ठ पत्रकार गुरदास सिंगबाळ, सतीश नायक आनी गुरदास सावळ हांचो नवप्रभाचो संपादक परेश प्रभू हस्तोकी भोवमान केलो. हेर मानेस्तांनी माचेर हजेरी लायिल्ली. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिक्स. आयज जरी राज्यांत वत दिश्टी पडलें तरी कांय वाठारांनी हलकोसो पावस शिवरलो. आयज रातीं उसरा, सांगे, फोंडे, सत्तरी आनी धारबांदोडेच्या कांय वाठारांनी गडगडा सयत नेटाचो वारो घोळटलो. आयचे चडावत आनी उणें तापमान 31 ते 25 डिग्री सेल्सियस उरतलें. ऑगस्टाच्या सुरवेक कमी चड अशा मेस्तुरात हवामानाचो अणभव घेवपाक मेळटलो. पयल्या 3 दिसांक पावसाचो मातसोसो शिवर जातलो. 4 ऑगस्टाक घसघसून पावस पडटलो. जुलयाच्या निमण्या सप्तकात वातावरण सुकें उरले. तातूंत बदल जावन 4 तारखे उपरांत 2 दिसांनी पावसात वाड जातली. नुस्तेमारी करप्यांक खाशेली शिटकावणी ना. 4 ऑगस्टाक नेटाचो पावस, 1, 2 आनी 3 तारखेक हलको पावस. चडावत आनी उणें तापमान 31 ते 25 डिग्री सेल्सियस. नुस्तेमारी करप्यांक खाशेली शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365च्या आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.